इम्पॉर्टंट वकलां फ्री दिता तेन्ना इम्पॉर्टंट हा की तुमी तुमचे दोळे चॅक केले पयले. म्हाका उगडास येता, म्हाका मातशें लागचे वाचताना त्रास जावंक लागले आनी हांवें केअर चड करूंक ना कित्याक हांव बिजी आसता. डॉक्टरा कडेन लेट पावलो सो ते 1.25 पडोंक जाय आसले ते 1.5 पडले म्हाका. हें पळय हे वकल म्हणटा ते 1.5, हांव जाण आसलो ते 1.25 म्हणजे सगळे जाण एकठांय जावन पार्रा सिटीजन्स एसोसिएशन तेणी ही आमकां फॅसिलिटी दिल्ली आहा एट ग्रासा कोस्ता पॉलिक्लिनीक. थिंगा वेगवेगळे डॉक्टर येता आनी एक बरो डॉक्टर, हांव तरी जाणा तो बरो म्हणून, डॉक्टर रुफीन म्हणून, ताका मागीर पेशंटूय खूब जाण येता. अमक्या मनशाक स्ट्रोक येयलो, ताका ब्रेन स्ट्रोक येयलो, ताका हॅमरेज जाली, ताका एक वाटेन तो धरलो. हे आमी चालूच पळयता, पोरानूच न्हू आख्खे गोंयभर ह्यो केसीस वाडत आहा. आनी त्या खातीर म्हाका दिसता वेगवेगळे ताका रिजन्स आहा एंड वी वील हॅव टू सी द डिफरंट रिजन्स. आमचे इटींग हॅबिट्स आसूं, टायमार जेवप ना, आमी जे वेजिटेबल्स खाता, फ्रुट्स खाता ते सारके धुयना, आमी हाडटना सारके बॉयल करिना, वेगवेगळे रिजन्स आहा. ते खातीर म्हाका दिसता वेगवेगळे क्षेत्रांनी वी आर टेकिंग इंट्रस्ट. वन इज फार्मींग आनी आमी निग्लेक्ट करता ते. ह्या विकाक आमी सीक जाले जाल्यार म्हाका दिसता आमी रावता फुडल्या विकान वयतले म्हणटा, 15 दिसांनी वयतले, टायमूच मेळना. बाकीची सगळी कामां करपाक आमचे कडेन टायम आहा, पूण आमची सावध पळोवपाक, आमकां कितें जालां तें पळोवपाक डॉक्टरा कडेन वचोन टायम ना आनी वी निग्लेक्ट. समटायम्स अनफॉर्च्युनेटली आमी पळयलां कितकेशेच जाणांक, आमचे फ्रेंड्स आहा कलंगूट कांदोलीम, कितलेशेच अशे फ्रेंड्स आमचे यंग एजीचेर तांकां हार्ट अटॅक येता. बायपास सर्जरी वो एंजिओग्राफी वो एंजिओप्लास्टी करपाक टायम मेळना, तो तेजे पयलींच आमकां सोडून वयता. त्या खातीर ह्याच निमित्तान हांवें म्हटलें आयज ओकलां स्पेक्टिकल्स दिताना, ओकलां दिताना एड्रेस करपाक सगल्यांक आनी मिडियाच्या वतीन सगळ्या आख्खे गोंयकारांकूय सांगपाक की हेल्था कडेन म्हाका दिसता आमी काळजी आमीच घेवपाक जाय. वी शूड नॉट डिपेंड इवन ऑन आवर क्लोजस्ट पीपल. आमचे हिंगा पॉलिक्लिनीक आहा, पार्राच्या लोकांक डॉक्टर्स वेगवेगळे आहा. पार्रा सिटीजन्स एसोसिएशन जो तर कोणाक अशें दिसता की आमी 200 रुपया फारीक केल्या डॉक्टर रुफिनाक, तेजे रिइम्बर्समेंट जाय जाल्यार बसून दिता आमी. म्हणजे 200 रुपीज वो 300 जे तेणें चार्ज केला ते पयशे बसून आमी रिटर्न दिवपाक रेडी आहा. बट हेल्थ इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. तुमी वचोन तुमचे हेल्थ चॅकअप करा. वेगवेगळे आमी आनी गोवा मेडिकल कॉलेजींतूय वी वील ब्रिंग अ हेल्थ कॅम्प. हांवें ते व्हडलें इंट्रस्ट दिवंक ना, हे 1 year बॅक. सो विदीन 6 to 8 months नंबर डबल अप जालो, वाडलो. सो इन शॉर्ट म्हाका दिसता आमी आमची काळजी आमकांच घेवची पडटली आनी जेन्ना जेन्ना आमकां प्रॉब्लम जाता हेल्थाक, वी हॅव टू गो एंड मीट द डॉक्टर. त्या खातीर आमची पार्रा ग्रासा कोस्ता पॉलिक्लिनीक अँड द पार्रा सिटीजन्स एसोसिएशन, तेजे मेंबर आनी जे एक्झिस्टिंग शेतकार आहा आदीसून आहा तेणी आपले प्रोफेशन कंटिन्यू दवरचे, तेंच्या भुरग्यांनी हें प्रोफेशन फुडें व्हरचें. त्या खातीर आमी इवन ह्या फावटी डिसायड केला की पार्रा सिटीजन्स एसोसिएशन वील बाय 2 tractors. म्हाका दिसता ह्या दिसांनी ट्रॅक्टर येवपाचे आहा. हे आमच्या लोकांक, पार्राच्या लोकांक एक आनी आरपारा नागवा कलंगूट कांदोलीम अनेक. वी वॉन्ट फार्मर्स जे थोडे जाण शेत लायना तेणी परतून स्टार्ट करचे.
स्पेशली यूथ येवपाची गरज आहे. लोकांनी सोडलेली ती पासून आम्ही धरून आम्ही व्हरोन गौशाळा माया विलेजीन व्हरोन दिली. कलांगूटसून म्हाका दिसता 127+ जाल्या. 127 गोरवां आमी व्हरोन दिली. कांदोलीची हे दिसांनी स्टार्ट जाता. आरपोरा नागवा म्हाका दिसता फाल्यां परवां स्टार्ट जाता. सगळी क्लियर करपाक रोडार बसता पळय ती. पूण आमी कित्याक लागून करता? फायनली लोकां खातीर करता. थोडे जाण आमचेर बेजार. म्हाका दिसता हे जी हॅबीट आमी स्टार्ट केल्ली आहा गोरवां सोडप ही बंद जावपाची आयज गरज आहा. त्या खातीर माया विलेजीन जो आमचो एक फ्रेंड आहा कमलाकांत तारी हेणे आमकां सपोर्ट दिल्लो आहा आनी सांगला की कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीची जी गोरवां आहा ती आपण पयली व्हरता म्हणून. तेजे कडेन 500 वयर गोरवां आहा. आमी ऑलरेडी 127 एड केली तेका. 627 जाली तेजी. आनी आनीकूय घेवपाक तो तयारी ना. व्हरोन ती बांदची शेतान व्हरोन बांदची तेंकां ग्रास खावपाक वा आनी कितें. पूण अनएटेंडीड रावत म्हणजे ती गोरू रोडार येत जाल्यार तेका धरून व्हरतले. मागीर आमकां तुमी ब्लेम करतले. यू वील ब्लेम अस, ब्लेम द पंचायत, ब्लेम द MLA. पूण ही गोरवां जर तर आमी काडीत जाल्यार खुबशे म्हाका दिसता एक्सिडंट कमी जातले. खुबशे एक्सिडंट जाता. चालूच आहा एक्सिडंट रातचे इवन दिसाचे. गोरवां बसल्या, गोरवां झप करून मोदेकात येता. म्हाका दिसता ही काळजी घेवपाची गरज आमची. आमी नेग्लिजन्स घेता आनी एक्सिडंट जाता. पूण एक्सिडंट्स कॅन बी प्रिव्हेंटेड. तेचे भायर एड्युकेशनाचेर सॅक्टराचेर उलयता. एड्युकेशन सॅक्टराचेर म्हाका दिसता पार्राचे सगळे यूथ बरें एड्युकेशन करता. कोणाक जो तर अशें दिसता की आपूण डॉक्टर जावंक सोदता, आपूण लॉयर जावंक सोदता, चार्टर्ड अकाउंटंट जावंक सोदता, आपूण BBA करूंक सोदता आनी ताका घडना. 300 स्टुडंट्स आहा आमचेच कॉन्स्टिट्युएन्सीची न्हय. कोण सालिगांवची आहा, गिरीची आहा, म्हापशेची आहा, कोण शिवोलची आहा, आसागांवची आहा. आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीची म्हाका दिसता 200 वयर आहा. बट वी वील सपोर्ट मोर. जो तर अशें आहा कोण की एड्युकेशनान कोणाक घडना, खंय तरी कमी पडटा आनी दे नीड सपोर्ट टू पे देयर फीज. कोण बेलगांव शिकता, कोण पुना शिकता, कोण बेंगलोर शिकता, कोण मुंबय शिकता आनी आमची गरज आहा तांकां फायनान्शियल. वी वील डेफिनेटली सपोर्ट. गीता म्हणून एक चेडू बसलेले आहा. शी लुक्स आफ्टर एड्युकेशन. वी वील हेल्प यू. वी वील सपोर्ट युअर कॉज ऑफ एड्युकेशन. बिकॉज एड्युकेशन पयशे खातीर एड्युकेशन उरोंक पारना. आय एम टॉकिंग अबाउट हायर एड्युकेशन. सो जर तूं फुडें शिकता आनी पयशे हें कारण आहा की आपूण ह्या कारणाक लागून आपलो चेडो BBA करूंक शकना, ह्या कारणाक लागून आपले चेडू डॉक्टर जावंक शकना. वी वील डेफिनेटली हेल्प. फूल ना जाल्यार आमी पाकडी तरी दितले. वी वील अरेंज मनी फ्रॉम समवेअर एल्स. आमचे कडेन बसून घडना जाल्यार. बट वील सी दॅट युअर सन ऑर डॉटर गोज कितें ते जे हुशार आहा ते कितें करूंक सोदता. वी वील डेफिनेटली सपोर्ट. पार्रा पंचायत घर ने ऑलमोस्ट कंप्लिशन स्टेजीचेर पावल्ले आहा आनी थिंगासर आमी एड्युकेशन लायब्ररी घालपाचे आमचो एक हॉल, बरें व्हडलें हॉल आहा ते स्पेशली रिजर्व फॉर लायब्ररी. थिंगा आमकां आमच्या एक फ्रेंड आहा, आमच्या फ्रेंडान 10 लॅपटॉप्स दिता म्हणून सांगल्या, टॅबलेट्स. सो दे वील बी प्लेस देर ओनली. मिस्टर कॉस्मी ऑर एनीबडी कोणाक अशें दिसता की आपूण येवन भुरग्यांक एड्युकेशन शिकयतलो, थिंगासर फ्री वायफाय मेवतले अलॉंग विथ लॅपटॉप्स थिंगा आसतले, टॅबलेट्स आसतले. यू कॅन कम एक्सेस, डू ऑल युअर वर्क, होमवर्क ओ कितें कोणाक ईमेल्स धाडूंक जाय, ओनली शो युअर आधार कार्ड एंड यू कॅन एक्सेस टू द लायब्ररी.
आमकां 10 लॅपटॉप्स दिता म्हणून आमच्या फ्रेंडान सांगल्या. ज्या दिसा पंचायत स्टार्ट जातले विदीन 1 वीक ही लायब्ररी चालू जातली. स्मॉल डॅमेजीस म्हणजे तो जो आपलो टायम दिता ताका कितें तरी फूल ना पाकडी भुरग्यांक शिकोवपाक आमच्या इवन कॉम्प्युटर शिकोवपाक बायलांक कॉम्प्युटर शिकोवपाक आमचे जे स्पेशली लेडीज आहा ती कॉम्प्युटर शिकोवंक सोदता. तेंची भुरगीं केन्ना केन्ना टायम मेळना तांकां शिकोवपाक. बट दे कॅन कम इन द पार्रा पंचायत अँड लर्न कॉम्प्युटर्स, लर्न हाव टू एक्सेस कॉम्प्युटर्स. आतां सगळें ऑनलायन जालां, डिजिटल जालां. बँक अकाउंट डिजिटल जाल्ल्या सगळे. टू चॅक युअर बॅलन्सीस सिटींग इन युअर हाऊस. Accessible to all the people of Parra. A retired educated teacher or anybody can volunteer to teach our students, to teach our ladies, to see that they get the required education, to see that they get the help to learn the e-tablet, the e-laptop. Secondly, महिला खातीर स्पेशली फॉर द लेडीज एक म्हाका दिसता सेल्फ हेल्प ग्रुप आमच्या पंचायतीचे सोंपला. ओनली एक जागो आमी आयडेंटिफाय केला. पूण हो एकूच ग्रुपाक न्हू, आख्खे पार्राच्या महिलांक तितून जॉयन जावचें पडटलें. म्हणजे तुमचो कडेन एक सेल्फ हेल्प ग्रुप आसतलो, हांव नको ते तुमी पळोवन आमकां सांगपाची गरज आहा. थिंगा तुमी एक तुमचे प्रोडक्ट्स जे कितें घरा कोत्ता तेजे नांवूय एक बरें घालपाची गरज आहा. जो तर कोण पिकल कोत्ता, कोण आपले घरान वेजिटेबल रोयता ते हाडून विकूंक सोदता थिंगा. म्हणजे एक प्रॉपर शॉप वी वील बिल्ड इन पार्रा टिंटो ऑन युअर ओन फीट, स्पेशली ऑल द लेडीज. And whatever products you make in your house, whether they are handicrafts, whether they are pickles, whether they are आता खूपशे जाणां खूप भाशेनी पिकल करता. कोण फिश पिकल करता, कोण प्रॉन पिकल करता, कोण आनी कितें करता. मागीर वेगवेगळे जे जेवणाचे वस्तू तयार करता. यू ऑल कॅन ब्रिंग युअर प्रोडक्ट्स, हँडीक्राफ्ट आसूं ते थिंगा हाडून तुमकां विकपाक एक आमी संदी दितले. स्किम्स हाडटा, कितें कितें सांगता, कितें कितें करूंक सोदता इम्प्लिमेंटेशन. वी मे बी रॉंग एंड इट इज द ड्युटी ऑफ आवर पीपल ऑफ आवर वॉर्ड, पीपल ऑफ पार्रा, पीपल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्युएन्सी टू टेल अस. वी विल डेफिनेटली करेक्ट. आमी करेक्शन करपाक रेडी आहा. बट यू नीड टू टेल अस. And we will definitely see that the best is given to the people of Parra. Any other suggestions, what you all have got in your mind, you all can tell me. Tell the panchayat, tell like-minded people who are part of our panchayat, members are people of Parra. You can give your suggestions in the Parra panchayat. आमकांय मेळोंक जाता. Parra Citizens Associationचे मेंबरांक मेळोंक जाता. वा प्रदीप मोरजकार हिंगा, प्रदीप मयेकर आहा. You all can come forward and give us your suggestion how we can serve you all better. There are a lot of issues. We are not 100% sent by God that आमी जे केन्ना केन्ना कितें करता ते 100% रायट आसूंक शकता. केन्ना केन्ना आमी चुकता. सो तुमी आमकां सजेशन दिवपाची गरज आहा. तुमी आमकां सांगपाची गरज आहा. तुमचे मनान कितें आहा टू आन्सर यू, टू ब्रिंग इन द रिक्वायर्ड चेंजीस. म्हाका दिसता खुबशीं कामां लोकांची पेंडींग आसूंक शकता. खुबशे रोडूय पेंडींग आसूंक शकता. डेव्हलपमेंटाची कामां जातली. म्हाका दिसता डेव्हलपमेंट म्हणटना आमी आमचो पार्रा फुटबॉल ग्रावंड ऑलमोस्ट कंप्लिशनाचेर स्टेजीचेर आहा. वी हॅव टू टेक फुटबॉल टू द नेक्स्ट लेवल इन पार्रा. द यूथ हॅव टू कम. स्मॉल बॉयज कांदोली वचून तुम्ही फुटबॉल ग्राउंडार पळयात. मोर दॅन 70-80 बॉयज अँड गर्ल्स आर प्रॅक्टिसींग ऑन डेली बेसीस. 1 वर प्रॅक्टीस तेंकां. आनी बरे कोचीस येता आनी तेंकां सगळो फूल किट आमी सांगला कॉन्ट्रॅक्टराक की विदीन अ मंथ यू हँड ओवर द ग्राउंड बॅक टू अस सो दॅट वी कॅन गिव इट टू द पीपल ऑफ पार्रा.
हांव चड आनीक उलयना, म्हाका दिसता खूब उलयलां हांव. सांगपाचें खूब आहा. केन्ना तरी आनी एकदां जेन्ना मिटींग आसतली तेन्ना उलोवया. तुमचे सजेशन तुमी आमकां दिवपाक जाता. वी वील डेफिनेटली सी दॅट वॉट एवर वी कॅन डिलिव्हर अँड डू फॉर यू ऑल, वी वील डेफिनेटली डू. अनेकदा अनेक कोडीत करूंक सोदता की आमचे फेस्टिवल ऑफ लायट्स हालींच कंप्लीट जाला. पार्रा सिटीजन्स एसोसिएशन लास्ट इयरूय केल्ले आमी. कॅरल सिंगींग प्रेझेंटेशन आसतलें थिंगा. तुमी सगळ्यांनी भाग घेवचो. प्रत्येक वाड्यान एक एक आपले बरे कॅरल सिंगींग करचे ग्रुप्स. आनी इट इज ऑन 22nd of December फ्रॉम मॉर्निंग 10:30 आय थिंक द स्टार्स एंट्री आमी घेवपाक स्टार्ट करतले. आनी इवनिंग 6 o'clock ऑनवर्ड्स प्रोग्रामूय स्टार्ट जातलो. ह्या फाटी बरो प्रोग्राम आमी हाडटा. तुमी सगळ्यांनी येवचे. From Parra, he being the son of Parra, first preference for everything goes to Parra people. So I would like to thank the minister on behalf of my people of Parra for all the privileges given to the people of Parra. First thing, health. As our minister has already spoken. आमच्या जाणटे 100 वर्सांपासून आसले आनी खूब जाण आमचे अजूनही हा. बिकमिंग बट मोर स्ट्रेसफुल इट इज बिकमिंग. सो वन्स अगेन आमी आमच्या क्लिनिकान एवरी 4 months वी कीप or every 3 months वी कीप फ्री मेडिकल कॅम्प. लास्ट टाइम 2-3 महिने झाले आमच्या डॉक्टर सालकर आणि डॉक्टर रुफीन येऊन फ्री मेडिकल कॅम्प केल्ले असले. नाव as our minister said, we'll be having very soon. So health is wealth. तपासल्या आनी हे सगळे आमच्या खातीर बरें कितें तरी जायत वता. सगळ्यो वस्तू बरे भशेन जावंक पावता. एकलो मायकल लोबो कांय करूंक पावचो ना. एकले दिलायला लोबो सरपंच आमचे कांय करूंक पावचे ना. आमी सगळीं तर तांकां सहकार दिलो, सांगात दिलो, एकठांय रावली आनी आमच्या मदेकात किजिलां कितें आसा, वायट कितें आसा तें तर आमी सगळें फाटीं दवरलें आनी एकामेकाक हात दिवन आमी सगळीं फुडें सरलें जाल्यार पार्रा एक शायनींग एग्जाम्पल आख्खे गोंयाकूच न्हू पूण आख्खे इंडियेक जावंक पावतलें. हीच आशा धरून हांव म्हाजी 2 उतरां सोंपयतां. आमची वयनी आणि पंच यांचे सगळ्यांचे स्वागत करता. तशें तुमचेंय करता. हांव उलयतां हो आमच्या पर्रा गांवचे जे तुमी सगळे ग्रामस्थ बसलेले आसात तेंचे वतीन. आमकां आयज ही वखलां दिल्यान आनी बाकीचे फॅसिलिटीज म्हटल्यार शेताच्या बाबतीन, काळंगाच्या बाबतीन, मशिनाच्या बाबतीन हे आमचे सगळ्यांचे गरजेचे वस्तू आसा त्यो आमकां म्हाका जाल्यार दिसता आख्ख्या गोंया भितर आमचो आमदार मायकल लोबो ती आमच्या आज्ञान सरान सांगल्या, प्रदीप सरान सांगल्या. म्हाका खूब उलयनचें दिसतालें पूण तरी सुद्दां ही वखलां जी आसान आयज दिल्ली आसा पाळणेचे हस्ते ती खरी गरजेची. प्रदीपान सांगलें की जे जे मनशांक खरेंच घडना तांकां आयज गरजेक जाय आसले ते वखलं दृश्टी ही आयज बाब मायकल लोबोन आमकां दिल्ली आसा. त्या खातीर हांव सगळ्यांचे जे आमचे भावीक बसलेले आसा तेंच्या वतीन सगळ्यांच्या वतीन हांव ताका चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा आनी तेणी अश्योच फॅसिलिटी राबोवच्यो. देव बरें करूं.